प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्. नमस्कार. यो काय हा महिमा हा काशी. आयज आम्ही सुमार 800 वर्सां पोन्न्या नवदुर्गेच्या देवळान आयला. नवदुर्गेक हांगा महिषासूर मर्दिनी म्हणून पुजतात, म्हणजे महिषासुराचो वध करपी. चला तर ह्या देवळाबद्दल आणि जाणून घेऊया. नमस्कार. हांव गौरव लक्ष्मण घैसास, हांगाच्या देवीचो पुरोहीत. ह्या मंदिराक जवळ जवळ 800 वर्सां जालीं. ह्या मुर्तीकूय जवळ जवळ 800 वर्सां जालीं. ही स्वयंभू मूर्ती आसा आनी ह्या देवीक महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका नवदुर्गा अशें म्हणटात. ह्या देवळांत नवरात्रीचो उत्सव आश्विन शुद्ध प्रतिपदे पासून सुरू जावन नवमी पर्यंत अश्यो नवरात्र्या आसता. ह्या वर्सा सगळे कडेन सगळ्या देवळांनी 10 दीस नवरात्र आयला. एक दीस वाडला आनी आश्विन शुद्ध प्रतिपदेक जो सुरू जाता तो नवमी पर्यंत, ज्या दिवसा महानवमी आसता तो पर्यंत उत्सव आसता. ह्या देवीक डेली सकाळी अभिषेक, कुंकुमार्चन आनी त्याच प्रमाणे दुर्गा होम, नवचंडी असे रोज कार्यक्रम हांगा आसतात. आनी दनपारां आरती आसता आनी सांजचे मागीर मखर आसता. ह्या 9 दिसान प्रत्येक दीस देवी प्रत्येक वाहनाचेर आरूढ आसता. घोडो म्हणा, हत्ती म्हणा, नंदी अशे प्रत्येक एक दिसाचेर देवी बसून रातचो 10 वरांचेर हांगा आरती आसतात. ताचे पयलीं किर्तन आसता आनी मागीर 10 सुमार आरती जावन मखर जाता. ह्या देवळाचे विशेष म्हणजे नवरात्रांत निमाण्या दिसा, नवमी दिसा केळ्याच्या गाभ्यांची पुजा म्हणून जाता. म्हणजे गर्भकुडीन तुमी पळयता देवी कडल्यान ह्या पयल्या दारा पर्यंत केळीच्या गब्याची पुजा आसता. ही विशेष आसा हांगा ह्या मडकय किंवा गोंयांत म्हणा तुमी, ही विशेष आसा. अशी आनी पुजा खंयच जायना. आनी त्या दिसा देवीची पुजा जी सकाळी जाता, दुसऱ्या दिसा मागीर देवीक अभिषेक बी कांय आसना. त्या दिसा रातचें मागीर सिमोलंगन आसता आनी सिमोलंगन जाल्या नंतर एकादशी दिसा हांगा मल्लिकार्जुनाची जी तरंगां आसा ती हांगा देवी कडेन येता आनी ती तरंगां हांगा येवन गेल्या नंतर मागीर पुजेची सांगता जाता. असो हो 9 दिसाचो कार्यक्रम, ह्या वर्सा 10 दिसाचो कार्यक्रम हो नवरात्राचो सगळो हांगा जाता. देवळाची हिस्ट्री ना तसो रेकॉर्ड कांयच ना, हांव कांयच सांगूं शकना. 100 न्ही, हांगा मुर्तीचे स्ट्रक्चराचेर डेक्कन कॉलेज जे पुणा आसा ताणें मुर्तीच्या स्ट्रक्चराचेर सांगलां की मुर्ती ही 800 वर्सां जुनी आसा म्हणून. कळ्ळें न्ही. आनी जर रेकॉर्ड जर पळयले जाल्यार हांगा 1000 वर्सां पासून आमी आज हांगा रावता म्हणून आमकां डॉक्युमेंट आमचे कडेन आसा की आमी ह्या पूर्ण गोंयचे राजपुरोहीत हांगा आशिल्ले आनी तेन्नाच्यान आमी ह्या मडकय गांवांत आमी पौरोहित्य करता. तेन्ना आमच्याच घरांतल्यानी कोणी तरी ही स्थापना हांगा देवीची केल्या. हय. वर्सभरांत कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम चालूच आसता. नवरात्रांतले म्हण मागीर कार्तिक कृष्ण नवमी जात्रेचो दीस आनी बाकीचे दर नवमीक म्हणजे शुक्ल पक्ष आनी कृष्ण पक्ष ह्या दोनी नवमीक हांगा पालखी आसता आनी महाप्रसाद बी सगळें आसता आनी विविध प्रकारचे उत्सव म्हणा किंवा कार्यक्रम हांगा वर्सभर चालूच आसता. जात्रेक हांगा जात्रेचो 7 दिसांचो कार्यक्रम आसता. कार्तिक कृष्ण
तृतीयेपासून सुरू जाता तो दशमी पर्यंत असता कार्यक्रम. विशेष म्हणजे नवमी दिसा ज्या दिसा महापर्वणी असता त्या दिसा विशेष म्हाका दिसता हांगा गोंयान आनी खंयच जायना देवीक उफार म्हणून असता. उफार म्हणजे महानैवेद्य. खोटले व्हडले जे असतात पळय न्ही अशे 28 खोटल्यांचो नैवेद्य हांगा भायर चौकार घालून ताजो विशेष नैवेद्य असता देवीक. आनी दुसऱ्या दिसा मागीर रथ असता. तुमी युट्यूबार बी पळयला आसतलो. तो मोठो रथ असता हांगा. तो रथ हांगा तळये खोल म्हणून एक जागो आसा त्या जाग्यार थंय वता आनी थंयच्यान मागीर सांजचो परत हांगा येवन ताजी सांगता जाता. आनी तो रथ जाल्या नंतर मागीर परत 15 दीस खोळेवरली पुजा म्हणून आसता. त्यो मागीर 15 दीस परत ताजे फुडें नवमी पर्यंत परत पुजा असतात 15 दीस. आणि लोकांचो प्रतिसाद कसो जात्रे टायमार लोकांचो प्रतिसाद दर वर्सा वाडतूच असता. आमचे कडेन कंट्रोल जायना इतले लोक हांगा येता. आनी नमी दिसा आनी दशमी दिसा लोक जे कितें मागणी बी मागण्याची पडी बी जे दिवपाक येता किंवा उपासाच्यो त्यो सगळ्यो त्या दिसा दिवपाक येता. आनी विशेष म्हणजे जात्रेच्या नमी दिसा म्हाका दिसता अख्खे गोंयान ह्या देवीचो उपास सगळे लोक करता. नवरात्रेचे जो 9 दीस असता हय तेका आमी स्पेसिफिक कलर घालता. हय ते कशे केले आनी कित्याक घालता? कलराचें आनी शास्त्राचें कांय एक संबंध ना. हे कलर जे केल्या ते कोणी तरी म्हाका दिसता वेवसाय बी जे करपी आसा कपड्यांचो वेवसाय म्हण किंवा अशें आसूं येत म्हाका खबर ना. पूण कलराचो आनी नवरात्राचो कांय एक संबंध ना. पूण देवीक आमी त्याच कलरान न्हेसयतात ना आमी हांगा त्या कलरान न्हेसयना. आतां लोकांचें कितें जालां जे कोण कापड घेवन येता आपले आज न्हेसय तो तसल्या कलराचे घेवन आयिल्ल्या कारणान आमकां न्हेसोवचें पडटा. एक्चुली कलराचो आनी हेजो कांय एक संबंध ना. म्हजें नांव शैलेंद्र पणजीकर. नवदुर्गा म्हणटकीर मडकयचें नांव येता आनी नवदुर्गा म्हणटकीर नवदुर्गे पाव असो मडकय एक आवाज आसता. आनी अख्ख्या गोंयभर गोंयांक खबर आसा नवदुर्गा प्रत्येक भाविकाक भक्तांक कशी पावता ती. आनी अख्खायिका आसा हांगसर मडकयची की प्रत्येक क्षणाक उलो मारल्या बरोबर नवदुर्गा पावता म्हणून. हांगसर नवदुर्गेची हें देवूळ आसा तें कमीत कमी 1000 वर्सां पयलींचें देवूळ हें. ही मुर्ती स्थापन केन्ना केल्या ती कोणाच कडेन डॉक्युमेंट ना. आतां आमी तेजे डॉक्युमेंटूय सोदता. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट तेजे कडच्यान आमी डॉक्युमेंट हाडले पुनाच्यान तेन्ना हे देवूळ आसा ही मुर्ती आहा ती कदंबकालीन म्हणून आमचे कडेन डॉक्युमेंट आसा. आनी एग्जॅक्ट केन्ना देवूळ बांदलेलें तें आजून डॉक्युमेंट कोणाच कडेन ना. पूण हेजी स्टोरी आमी सोदीत आसा. पूण ही अशें आयको येता की कदंबकालीन थोडे स्ट्रक्चर आसलेले ते आतां हे चेंज केल्ले आसा. हे पयलीं कदंबकालीन तशें स्ट्रक्चर आसलेले तशें आसा. तुमी आतां पळयत जाल्यार देवूळ स्टेप चडल्या नंतर तुमकां देवतेची मुर्ती आसा ती सकयल स्टेप्सा वयल्यान दिसतली ती फुडें पावसर सेम तशीच दिसतली. हांगसर वयर सुद्दां इतके स्टेप सकयल आसा अशी पूण तुमकां मुर्ती सारकी दिसतली. हांगसर स्टेप 7 आसा. 7 स्टेप्सान देवते कडेन पावता. तशेंच जी मुर्ती आसा तेजे मुर्तेक जेन्ना आरती करता ते आरती 7 आसा. म्हणजे हांगसर 7 वाडे आसा. ह्या गांवांत 7 वाडे आनी 7 वाड्यांक हक्क आसा. जो वर्सान एकदां रथ जाता जात्रेचो त्या जात्रेक सुद्दां रथाक प्रत्येक वाड्याक वांटून दिल्ले आसा. एका वाड्याक प्रत्येक सेवा नवदुर्गेची हांगसर गांवकारांक वांटून दिल्ली आसा. जे सांगोड जाता तो खारव्यांक दिल्लो आसा. बाकीचे समाज आहा तांकां प्रत्येकाक सेवा वांटून दिल्ली आसा. खंयचीच सेवा गांवकारांक वांटून दिवना अशें ना. आनी गांवकार येना जाल्यार सगळी सेवा उरता अशें पयलींच्यान चालू आसा. आनी प्रत्येक सेवा वांटून दिल्ली आसा. आनी ही सेवा सगळे वाड्याकार करता. तशेंच आतां नवरात्राचे दीस अंदू 9 रात्री येताल्यो अंदू 10 रात्री येयल्या. एक रात मायज येयल्ली आसा. हांगसर नवरात्रांक देवतेक मकरान हाडटा. मकर सजयता आनी गोंयान अख्ख्या गोंयान मडकय नवरात्राचें मकर हालता तशें आनी खंयसरूच हालना अशें सगळे जाण म्हणटा. आनी सगळ्यान लेट मकर मडकयचें जाता. लास्ट रात आसता तेन्ना सकाळ जाता. फांतोडेचेर मकर हालयता. सकाळ फुडें मकर देवतेक सकाळी जाता आनी मागीर सगळे विधी जाल्या नंतर सगळे मकराचे पुरोहिता कडेन हें करून हें जाता. मागीर तेजी दुसऱ्या दिसा परत दसऱ्याची पुजा चालू जाता. अशें मडकय प्रत्येक गोश्टी आतां गांवकारांक करपाक मेळटा. आतां मकर पयलीं आतां सगळे गांवकार मेळोन करता. सजयता गांवकार मेळोन, नाचयता गांवकार मेळोन आनी लास्ट रात आहा ती पुरोहितांची आसा. ह्या मकराक मडकयक येवन प्रत्येकान सेवा करची आनी तेजो अनुभव घेवचो. मडकय मकर कशें आसा, मकर कशें हालयता, कशें सजयता हें प्रत्येकान येवन पळोवचें, अनुभव घेवचो. आनी त्याच बरोबर देवते कडेन आमी खुबश्यो गोश्टी आयकता. देवते
अशें आसा की स्वप्नान वचोन मागता लोकां कडेन बाबा आपल्याक कितें जाय तें स्वप्नान देवते वयता. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ते देवतेन स्वप्नान वचून मागून हाडलेले आसा. आनी अख्खायिका आसा आजून सुद्दां एक मुकूट सुद्दां US एकटो कामाक आसा तेजे कडेन स्वप्नान वचोन तिणें मुकूट मागलेले आसा. अश्यो खुबश्यो सेवा, अशे खुबशे जे भांगर देवते कडेन आसले ते सुद्दां लोकांच्या स्वप्नान वचोन देवतेन मागून हाडलेले आसा. म्हणजे इतकी देवती आमची लोकांच्या स्वप्नान वयता आनी ते मागून हाडटा. म्हणजे प्रत्येक उतराक देवते पाव म्हटल्यार देवती पावता अशें मडकयन आसा. आनी नवदुर्गा जे उलो मारता तेन्ना पावतात, हितून कांयच दुबाव ना. आनी प्रत्येकाक हेचो अनुभव आसा आनी प्रत्येकान येवचो आनी हो अनुभव घेवचो आनी वास्तवीक देवती कशी आसा मुद्दाम पळोवचें आनी मनांतल्यान मागणी आसा ती देवते कडेन मागचे. प्रत्येक मागणी ही पूर्ण जाता हें आमकां खबर आसा आनी प्रत्येकान देवते कडेन मागणी मागचें, आपलो अनुभवूय घेवचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.